आमी सध्या शिरगांव त्या स्पॉटाचेर हांगासर जे स्टॅम्पेड जाले, जी चेंगराचेंगरी जाली, तितून 6 जाणांचो जीव गेलो आणि 75 जे लोक आसा ते हॉस्पिटलायज्ड आसा. आमी हांगासर जर पळयत जाल्यार ही आमकां देंवती दिश्टी पडटा आणि हांगासर जेन्ना तुमी नॉर्मलीच चलतले जाल्यार तुमचो तितको कंट्रोल उरना चलपाचेर, अशी ही देंवती आसा. आणि जेन्ना फांतोडेच्या वक्ताचेर जे धोंड आसा ते तळयेचेर न्हावन ते होमखणा वटेन वताले तेन्ना हो इन्सिडंट जालो. सोर्सिसा कडल्यान आमकां आयकूंक कळटा की हांगासर जे मदीं आसा, ह्या रस्त्याच्या मदीं हांगासर जे पुलीस आसा तेंच्यांनी जो रोप आसा तो घातलेलो आणि दुसरे वटेनच्यान जे लोक आसात जे देवळान येता ते लोक आशिल्ले आणि हो जो लेन आसा तो जे धोंड वता तेंचे खातीर आशिल्लो. अशा तरेन तेंच्यांनी रस्तो डिवायड केलेलो मदीं जो रोप आसा तो घालून. पूण खंय तरी तांचे अशें आयकपाक येता सोर्सिसान की दोग जाणां मदीं एक कितें तरी तांचे भितर वादावाद जाले, तेंचे दुखलप जाले. थंयच्यान हो जो स्टॅम्पेड आसा तो मेन तेजी सुरवात थंयच्यान जाली. थंयसर वादावाद जावन हांगासर दुखलपाचो इन्सिडन्स तांचो जालो. करता करता जे आमी जर हांगासर फाटल्यान एक पळयत, हांगासर एक आमकां शॉप दिश्टी पडटा फाटल्यान, त्या शॉपा कडेन ते पावले. हांगासर इतल्याचशे एरियान जर म्हणलें जाल्यार लोक म्हणटा हांगा 400 ते 500 लोक ह्या एरियेन, हो इल्लोसो एरिया आसा त्या एरियेन जाले. हांगा ती चेंगराचेंगरी जेन्ना दुखलप जाले एकामेकाक तेन्ना कोणाची तरी बेताची काडी आसा ती, हें जें हांगा आमकां शॉप दिसता त्या शॉपाच्या खंय बल्पाक लागली, थंय वायरीक लागली, थंय खंय तरी शॉर्ट जालें, कोणाक तरी शॉक आयलो म्हणून बोवाळ जालो. थंयसर आनी जी आसा ती हांगासर लोकांचो गोंदळ जालो, दुखलप जालें, चेंगराचेंगरी जाली जशी आमी आयकतात. तितूनच हो फूल इन्सिडन्स हांगासर जालो अशें आमकां कळटा. जे थोडे लोक आमकां आय विटनस मेळ्ळे तेंच्यांनी आमकां अशी म्हायती दिली आणि त्या म्हायतीनुसार आमी हे जे आसा ते आमी तुमकां सांगतात की जो काल पुराय इन्सिडन्स जालो तो असो जालो. ताजे मागीर आमी पळयलें की जे मुखेलमंत्री आसा ते हांगासर विजिटाक आयले, DGP SP जे हायर ऑथॉरिटीज आसा सगळे पुलिसाचे ते हांगासर आयल्या. तांच्यांनी सद्या हांगासर कारवाय चालू केल्या की मेन रिजन कितें ह्या स्टॅम्पेडाचे, कोण कारणीभूत. ताजे मागीर आमी पळयलें की जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, जावं जे काँग्रेसीचे आमदार तशेंच जे काँग्रेसीचे स्टेट प्रेसिडेंट आसा ते आयले. तेंच्यांनी जी कमिटी आसा देवस्थानाची तांकां भेट दिली, तांचे कडेन तेंचे उलोवप जालें. थंयसरूच जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे जे आसा SDM आसा, SDM आशिल्ले तेंचे कडेन उलोवप जालें. एक तेंच्यांनी मुद्दो एक असोय लावन धरलो की जेन्ना येदे व्हडले क्रावड हांगासर येता तेन्ना जे SDM आसा तांच्यांनी स्वताचे CCTV कॅमेरा कित्याक घालूना, ते फक्त रिलाय जाले जे देवळाचे CCTV कॅमेरा आसा तेजेर. हो एक मुद्दो थंय जो आसा तो आमच्या मुखार आयलो. जे आमी हांगासर पळयलें की जेन्ना ऑपोजिशन आयले तांचे कडल्यान ही म्हायती कळ्ळी आमकां. तशेंच हांगासर आतां जे लोक आसा तशेंच जे पुलीस ऑथॉरिटीज आसा जावं कलेक्टर आसा ते ह्या पुराय जो इन्सिडन्स जाला तेजी म्हायती घेत आसा. एक्झॅक्ट रिजन कितें आसा ते लोक फायंड आउट करीत आसा. जे आय विटनस आसा ते वेगवेगळ्यो गजाली सांगता. एकट्याची एक सिच्युएशन आसा जाल्यार दुसरें सांगता. पूण जशी आमकां खुबशे कॉमन लोकांनी सांगले, जो आमी तुमकां सांगलो की हांगासर जेन्ना कोणाची तरी वादावादी जाली, तेंचे एकामेकाक दुखलप जाले, थंयच्यानल्यान ही स्टार्ट जाली आणि खंयसर तरी हांगासर शॉर्ट सर्कीट जालें आणि थंय शॉक लागलो काय शॉक लागतलो म्हणून जो बोवाळ जालो तेन्ना जो बोवाळ हो वाडलो आणि तितून हे जे आयज फांतोडेचेर स्टॅम्पेड जाले लयराई जात्रेक, तो हांगासर इन्सिडंट घडलो. ही म्हायती आमकां जे चडशे जे आय विटनस आहा तेंच्यांनी सांगली. थोडे आय विटनस आहा तेंची वेगळी काणी आहा, पूण ही जी मेनली जे जो कॉमन आशिल्ले जे लोकांनी आमकां सांगले ते आमी तुमच्या मुखार हांगासर सांगता. आणि अशी जी अपडेट आसा ह्या इन्सिडंटाचेर ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येयत रावतले. शिरगांवच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.